बाळो जिजुते मोगाच्या पवन आनी भयणीनो, तुम्ही मडिकेरी तावन कुशालनगर गेल्या जाल्यार ताणें एक हस्तीचें कॅम्प आसा, ताका दुबारे एलिफंट कॅम्प म्हणटात. थंयसर जायत्यो हस्ती आसात, व्हडल्यो हस्ती, ल्हान हस्ती आसात. आनी थंयसर रातच्या तळ्यांनी त्यो न्हातात. व्हडली हस्ती न्हांवन आसल्यार धाकट्यो हस्ती हेणे तेणे भोंवून आसतात. आमी एक फावटी गेल्ल्या वेळार आमी पळयलें व्हडल्या हस्तींक बांदून घालां आनी तेंचे मावतबर आसात, तांचीं भुरगीं आसात, ल्हान ल्हान भुरगीं. हीं भुरगीं व्हडल्या त्या हस्तीच्या ती उबे रावले जाल्यार ताच्या पंदल्यान वचोन, पोटा पंदल्यान वचोन हें तावन येतात, तें तावन येतात. कांय भियेना तांकां, कांय भियेनात तीं. आमी पळोवंक गेल्ल्या भोवशें आमकांय ताका लागीं वचून आपणाचें तितलेंय आमकां धैर्य ना. पूण हीं भुरगीं ताच्या पोटांतल्यान भितर इगोवन हें तावन तेणें वतात. आमी पळयलें त्या व्हडल्या हस्तींक येदेशा बारीक दोरयांनी बांदून घालां. तुमकां कळीत आसा हस्तीक कशें गुलाम करतात म्हणून. सुरवेर तुमी जाणात ही हस्त्यो कांय घरां तांणी त्या तांच्या कॅम्पांत ती पिलां जाल्लीं न्हय. हस्तीक रानांत तावन धरण हाडिल्लें आसता वा हस्त खंयची रानांतल्यान भायर येयल्या जाल्यार तिका धरण ट्रेनींग केल्लें आसता. आनी सुरवेर त्या हस्तीक व्हडल्या व्हडल्या सांकळेनी बांदिचें पडटा. जावं पुरो मारला वा जावं पुरो त्या हस्तीक जायते बोटी उपाशी गेला, ताका व्हडल्या व्हडल्या सांकळेनी बांदून ताणें तुटोन वचनातले बरी सर्व बंदोबस्त केल्या. पूण आज ताका बारीक दोरयेंत बांदून घाला. कितें जाता, हें ट्रेनींग तरबेती मेळटा आसतना ह्यो व्हडल्यो हस्ती कितल्योय रागाच्यो जावं दी, कितल्योय घटमूट्यो जावं दी, एक फावटी तांच्या तकलेंत गेलें म्हाका सोडून वचोंक जायना म्हणलें एक सत तांच्या मतींत गेलें जाल्यार ताचे उपरांत ताका सांकळीची गरज ना. ल्हान दोरयेन बांदल्यार ती थंयच आसता. म्हळ्यार तांणी डिसायड करून जालां आनी म्हाका धांवोंक जायना. त्या देखून ल्हान सुतान बांदल्यार त्यो धांवनात. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, गुलाम जावचें म्हळ्यार कितें? गुलाम जावचें म्हळ्यार कितें? कशें मनीस गुलाम जातात? खंडीत जावन ह्या हस्तींक पळयले उपरांत आमकां समजता एक फावटी आमच्या मदींत आमी चिंतलें आनी आमच्यान सोडोवंक जायना आनी आमच्यान भायर येवंक जायना म्हण चिंतलें जाल्यार गुलाम जावंक जाला. ताचे उपरांत आमकां कोणीय कंट्रोल करचें म्हणना, आमची तकलीच ती कंट्रोल करता. तुमी इस्कॉलांत शिकतना स्लेव ट्रेड म्हणल्या विशयांत आयकलां. स्लेव ट्रेड म्हळ्यार गुलामाक विकचें. कशें आज मार्केटींनी मासले विकतात त्या प्रमाणे आदल्या काळार रोमांत जावं पुरो, इजिप्तांत जावं पुरो, असल्या व्हडल्या व्हडल्या देशांनी मनशांक विकताले, कामाच्यांक विकताले. ताका स्लेव ट्रेड म्हणटाले. आनी ते लिगल धंदो, कोणेय लिपोवन गुप्ती करचो तसलो धंदो न्हय. लिगल जावन बहिरंग जावन भायर वेपार चलतालो. म्हळ्यार आफ्रिकाचे घटमूट आसले मनीस तांकां धਰਨ व्हरून जावं पुरो ते व्हडल्या पयशा आसच्या देशांनी तांकां विकताले कामा खातीर. आनी असलीच एक गजाल आज सांव पावलो ताच्या पत्रांत बरयता. फिलेमोन म्हणल्यार ताच्या एका इश्टाक, तो एफेसाचो एक बाबडती मनीस, पावलाचो मस्तू लागशिल्लो मनीस, आनी ताचे थंय बरी सळावळ आसली. आनी ताका एक असलोच गुलाम आसलो, ऑनेझीम म्हणलो गुलाम. आतां ह्या गुलामाक आमी समजोवचें जाल्यार रोमाच्या त्या काळार, तांच्या काळार एक गुलाम म्हजो म्हण जाल्यार हांव कितें करतां, हांव धनी जाल्यार ताच्या बावळ्याचेर एक सील घालतां, मोर घालतां. आनी ती सील घाल्या उपरांत त्या गुलामान खंयसरी धांवोंक जायना. तो धांवून गेलो जाल्यार कोणीय ताका पळयलें जाल्यार ही सील कोणाची म्हण पळयलेंच ताका फाटल्यान सोडिचें पडटा. तो सोडून गेला, तो धांवन आयला, देखून हांव कामाक दवरतां म्हणूंक जायना, कित्याक ताची प्रॉपर्टी ती. आतां गुलामांक कितलेंय तुमी तांकां बांदून घालून गी, तांकां काम करोवन गी, कितें बरें करोवन कितेंय करयेत, पूण एका गुलामाक तुवें सपनेवंक नजो म्हणूंक जायना. पळय गी, तुवें सपनेवंक नजो, सपनां पळोवंक नजो म्हणूंक जायना. ऑनेझीमाक असलीं सपनां, कितें म्हळ्यार हांवें एक धनी जायचें, हांवें पयशे करीचे, हांवें कुटुंब बांदून हाडचें, हांवें म्हजोच संवसार म्हणलो बांदून हाडचें.
देखून एक दीस तो कितें करता, एक दीस फिलेमोनांत न्हू ताच्या घरांत तो धांवता आनी धांवताना सडाव जावन तुमकां कळीत आसा. खाली येता आनी धांवनात, कांय कोणी मेळ्ळें खाणग्यान धांवतात, पळय गे पयशे गे भंगार गे कितें म्हणी खाणग्यान धांवता. कितें म्हळ्यार थोड्या दिसांक म्हणी खावंक जेवंक कितें म्हणी जाय, खंय गेल्यार थंयसर रावंक कितें म्हणी सुवात कितें म्हणी अरेंजमेंट जाय. देखून हो कितें करता, धांवता मात्र न्ही तो आपल्या धन्याचें कितेंय सोरून धांवता. खंय वता, रोमाक वता, कित्याक रोम व्हडलें शहर, त्या रोमांत खंय जाल्यार तुवें लिपोन रावयेत, सुलाबायन सोदून काडूंक जायना. पूण कितें जाता म्हळ्यार तो वचून वचून सा पावलाच्या हातांत मेळटा. आतां सा पावलो हांवें सांगलें, सा पावलो आनी फिलेमन मस्त लागशिल्ले इश्ट. तो तांगेर केदाळे वेतलो अशें ताची सळावळ आसली हाची वळख आसा. आनी ताच्या हातांत मेळ्ळे उपरांत सा पावल कितें करता, ताच्या सांगाता थोडो वेळ ताका दवरून काण घेता. मागीर ताका भोगूंक सुरू जाता सा पावलाक, आतां हो मनीस म्हजे इश्ट आसो, हांवें हाका हांगा दवरून ताची सेवा काण घेवचें सोमानय. देखून तो चिंता हांवें हाका पाटी धाडूंक जाय. ताका क्रिस्ताची वळख दिवन, ताका बाप्तिस्म दिवन, ताका क्रिस्तांव केल्या उपरांत तो म्हणटा तुवें आतां पाटी वचूंक जाय. ओनेझीम म्हणटा हांव वचना, कित्याक म्हळ्यार हांव गेलो जाल्यार म्हजो धनी खंडी जावन म्हाका जिवेशी मारता. देखून सा पावलो फिलेमोनाक एक पत्र बरयता आनी म्हणटा हाच्या लागीं सांगता हें लेटर व्हरून तुज्या धनयाक दी आनी सांग कितें वाचूंक सांग कितें बरयलां. ओनेझीम तुज्या मुखार येता आसतना फिलेमोन चिंत, हो तुजो गुलाम न्हय. आदीं तुजो गुलाम जावनासलो पूण आतां तुजो गुलाम न्हय. कित्याक तूं एक क्रिस्तांव आनी आतां ओनेझीमय क्रिस्तांव जाला. देखून हो दोगी क्रिस्तांवाचो धनी कोण, जेजू क्रिस्त. देखून आतां तूं जसो धनी न्हय, तो तुजो गुलामी न्हय. तुमी दोगी जेजू क्रिस्त थंय भावाव. देखून त्याच मनोभावान ताका तूं पाटी स्विकार कर. पळया त्या काळार रोमाच्या त्या देशांत स्लेव ट्रेड लिगल जावन धंदो वेपार जावन आसलो. पूण तसल्या काळारय सा पावल सांगता एकल्या मनशान आनी एकल्या मनशाक गुलाम जावन ट्रीट करचें, गुलाम जावन काण घेवचें सूख. रोमाचो देश सरकार कितेंय म्हणून दी, दुसरें कितेंय म्हणून दी, पूण तूं क्रिस्तांव जाल्ल्यान आनी एकल्या मनशाक तुवें गुलाम जावन सांबाळूंक वा ताका गुलाम जावन दवरूंक, ताका दमकूंक, ताचें गौरव मोडूंक तुवें मोडचें काम तुवें करूंक नजो. कित्याक तूं क्रिस्तांव आनी हर एकल्याक देवान स्वतंत्र केल्यांत, कोणायक एक गुलाम जावन दवरूंक ना. असले शिकवणो त्या काळार सा पावल तांकां दिता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज आमी विचारूंक पुरो, आज अशेले गुलाम आसात गे खंय पुणी, असले गुलाम आसात गे, तुमी आयकलां गे, आसात गे गुलाम आसात गे, विकतात गे गुलामांक, नात गे, आमी आयकोंक ना. संवसाराच्या आमी चिंता सगळे आमच्या बरीच आसात म्हणून, आमच्या बरी संवसारांत नात. पयशिल्ल्या गांवांनी, आफ्रिकाच्या भितरल्या गांवांनी आजून असले ट्रेड खंडीत आसा. जायते जण मनशांक तर विकतात, कित्याक कामा खातीर, भुरग्यांक विकतात, कित्याक ह्या भुरग्यांक हांव आपणा पयशे मेळटात, ह्या भुरग्यांक खंय कामाक धाडयेत. असले चिंतपाने आजून चलोनच आसा. पूण आमच्या गांवांत हे चड दिसना जावं पुरो. गुलामपण आमच्या दोळ्या मुखार आसल्यार आजकाल तें सांगचें बरी ना. गुलामपण आमच्या मदें, आमच्या समुदायांत, आमच्या वाठारांत आसल्यार आमकां दिसल्यार तें सांगचें बरी आज ना. थोडे सांगती तुमच्या मुखार दवरता, तें जाल्यार तुमकां कळटलें कितल्या मापान आमी गुलामपणांत आसांव वा आनी एकल्याक गुलाम करता गे म्हणून. आयचें मॉडर्न गुलामपण म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक एफेक्ट जावचें कितें गे म्हळ्यार, आज तुमी कितें नेसाचें तुमी सोडया, काजार पुरो जालें आनी कालें आनी कोण पळयता म्हणटा जावन पुरो. भुरग्यांक आज ताणें कितें नेसाचें, कितें खायचें आनी कितें जेविचें, खंयसर खायचें आनी खंयसर जेविचें, कशें दिसाचें म्हणल्यार डिसायड करचें कोणें, आवय बापूय करता ती, कोणेंय करता आवय बापायचें. कोण डिसायड करता आज भुरग्यांनी कितें खायचें, कितें नेसाचें, खंयसर वचाचें, खंयचें पिकनीक स्पॉट, खंयचें रेस्टॉरंट, कोण चूज करता. ती चूज करनात, आज मिडिया चूज करते आसा. एडवर्टायजमेंट्स जें कितें ती पळयतात त्या प्रमाणे नेसाचें, त्या प्रमाणे त्या रेस्टॉरंटांत वचून खायचें आनी जेविचें आनी त्या ह्या जाग्यांनी चलाचें, थंयसर आसाचें, हांगासर आसाचें, थंय वचचें, हांगा वचचें, कोण डिसायड करता. कितलें बजेट आसा तें दुसरें. पूण आज मिडिया मनशांक चड आनी चड कितें जायचें म्हणून प्रेरेपीत करते आसा. म्हळ्यार आमी एका लेखार आमकां कळीत नातले बरींच गुलाम जाते आसा. आमचे भुरगीं चड आनी चड गुलाम जाते आसात. कित्याक तांकां
कश्ट कितें म्हणून अजून समजोंक ना ती गोळानात पगार आवय बापूय तावन कितें मेळटा तें जोडणो कितें जाय त्या प्रमाणे जियोंक आनी कोणगी एक कंपनी आनी कोणगी एडवर्टायजमेंट दिवन आनी खंयचे की मिडिया तांकां पुसलायता आनी सांगता अशें तुवें आसल्यार मात्र आयच्या समाजान तुवें फिट जावं येत जर तूं आनेकल्या बरी नेसानाय तर तूं तांच्या ग्रुपांतावन भायर पडताय आज तांचे बरी तूंय भोवंक वचनाय आतां इस्कॉलाक गेल्लीं भुरगीं कॉलेजीक गेल्लीं भुरगीं तांच्या फ्रेंड्सां मदें तीं आसतना तीं खंयच्या रेस्टॉरंटाक येतात खंयसर हॉटलाक वतात तांचे सांगात तूं मेळनाय ना हांव येना म्हणत जाल्यार फाल्यां तावन ती तुका ग्रुपांतां भायर दवरतात तें कोणाक जाय तें नाका देखून कितेंय पण कर घरा झगडोन म्हणलें बरें पयशे विसान समाजांत फिट जायचे तांच्या ग्रुपा मदें एक जायचे गुलामपण हें गुलामपण दुसऱ्यान आनी एक रितीचें गुलामपण आज पॉलिटिकल गुलामपण पळयतात थोडे ग्रुप्स आसात आजकाल चेडवांनी कितें नेसाचें तांणी कोणा सांगता वचचें कोणा सांगता वचों नजो खंय वचचें खंय वचोंक नजो तांणी कशें उलयचें कितें उलोवंक नजो हेंय डिसायड करचे थोडे ग्रुप्स आसात आनी ते डिक्टेट करतात आमी सांगलें बरें तुमी करीचें ना जाल्यार आमी तुमकां जिवेशी मारता आमी तुका उलपयता एसीड घालता तें करता हें करता पळया असले गुलामपणांत ती आज आमी आसा आमकां दिसता आमी सांगचें बरी ना तिसऱ्यान आनी एक भोव गरजेचें आमी पळयता ल्हान ल्हान कामां करचें आज आमच्या भोंवतणी आसात जावं पुरो त्या मॉलांत सकाळीं जावं संजे मुसार ट्राफीक पुलीस आसात वॉर्डन्स आसात जावं पुरो खंयच्या क्लोथ सेंटरांनी काम करचीं चेडवां आसात जावं पुरो ते ल्हान ल्हान फुलां विकून मार्गा देगेर आसचीं हीं पुरो आसात कितले शोशणाक वळख जाते आसात घरकाम करचीं आसात कितले शोशणाक वळख जाते आसात जावं पुरो मानसीक जावन हिंसा दिवची जावं पुरो लैंगीक शोशण करचें असले गुलामपण आसात पूण आमकां दिसता आमी सांगचें बरी ना आनी निमाणें आनी एक भोव गरजेचें आमी पळयता एक 10 कुटुंबां पैकी एक 6-7 कुटुंबांनी सयत डॉमेस्टीक वायलन्स जाते आसता म्हळ्यार घरा भितर जावचें वायलन्स हिंसा जावं पुरो घोवान बायलेक टॉर्चर करचें मारचें केदाळ म्हळ्यार हिंसूचें वा घरांतल्यान भायर घालचें जावं पुरो बायलेन घोवाक जाय हिंसूचें मारचें वा असली डॉमेस्टीक वायलन्स चडते आसा हें आमकां कळीत आसा आमकां दिसता पूण सांगचें बरी ना कोरोनाच्या टायमार मस्तू कर्ग हें घरा भितर आसतना जायते हल्ले जायते रितीचें टॉर्चर जाल्लें आसा आनी थोड्यांच्या जिवितांत तांच्या काजार जिवितांत पावन निमाणे पर्यंत हें टॉर्चर सुकतें ना चड आनी चड दिसान दीस म्हळ्यार गुलामपण खंडीत जावन आमच्या मदें आसा आमच्या सांगात आसा तें पूण आमकां दिसता आमी सांगचें बरी ना देखून मोगाच्या भावांनी भयणी आमी एक सत उगडासां दवरचें हर एकल्या मनशाक ताचो गौरव असो एक स्पेस आसा हर एकल्याक ताचो गौरव आसा तें ताचें हक कोणीय कोणाचो गुलाम जावंक जायना सांबाळूची शिकवणी कोणीय कोणाक गुलाम करूंक नजो कोणीय कोणाक गुलाम जाय नजो हर एकल्यान स्वतंत्र जावं जियेवंक जाय कित्याक आमचो देव गुलामपणांत आसचें सोंसून व्हरिना इजिप्तांत इस्रायलाचे परजा कोश्ट आसले वेळार मोयचेक तो आपयता आनी म्हणटा म्हज्या परजेची बोब हांवें आयकल्या कित्याक ती गुलामपणां आसात देखून तुका हांव विस्ता आनी थंयसर धरता तांकां सोडोवन फाटीं हाड जर देव आमकां कोणायकी गुलामपणांत आसचें पळोवंक सोंसिना तर आमी आनीकल्या गुलामपणांत चलोवचें खंडीत जावन देव सोंसून व्हरिना देखून जर खंयच्याय असल्या गुलामपणांत आमी आसा आमचें कुटुंब आसा वा आमच्या कुटुंबाची कोणी आसात आमी बदलूंक जाय आनी खंयसर असले गुलामपण आसा असले गुलामपणांत सुटका जोडच्याक आमी प्रयत्न करूंक आसा कित्याक देवान आमकां स्वतंत्र केल्यांत स्वतंत्र भुरगीं केल्यांत तर खंडीत जावन आमी स्वतंत्रयेन ताचो मोग करूंक जाय एकामेकाचो गौरव दिवन जियोंक जाय आनी असल्या गौरव दिवन जियोवच्या तसल्या स्थितीक आमी पावोंक सोम्याचो आदार आमी मागया